देवबरो ब्रेस्तार देव मग जन कोंकणी भाषेतली नेकेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आणि आज परत ब्रेस्तार आयल्या आणि तुमचे क्वॉरंटायन घरा भितर रावचे दीस आखेर जावचे दीस लागीं पावल्यात पुरान 3 तारखेर आखेर जाल्यार मागीर आमी येवनच्या हप्त्यान आमच्या मामुली कामाक लागतात आसा आणि ह्या वेळा परत आमचे संस्थे ओपन जातात परत आमचे पुराय उक्ते जाताना त्या वेळाक सहज जाल्लो आमचो नेकेत्र कोण कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र कोण म्हूण सोदताना एक एचीवर आपल्या सर ऑड कितें भलायकी जावं दी या इतर जावं दी एक हंतान वयर येवन एक साधक जावन मुखार आयिल्लो मंगळूरच्या मिलाग्रीस कॉलेजीचो यशस्वी प्रिंसिपल फादर मायकल सांतुमायर आमचे सांगत आसा आणि फादर मायकल सांतुमायर पदवाचो प्रिंसिपल जावन असो पदवा कॉलेजीचो ताच्या पयले रोजारियोचो सहा प्रिंसिपल जावनय आसलो ताच्या पयले गंटल गट्टेचो फिरगस बिगर जावनय आसलो ताच्या पयले तो हॉस्पिटलांत जल्मलो अशें लंब एक रिटर्न पाटी गेले एक हिस्ट्री आसा तितलें मात न्हय म्हणजे शेजारी ताकोडे पिरगेचे शेजारी पिरगेचेचो आनी आमी मस्त वर्सान एकामेका वळखता जाल्ल्यान इन एंड आउट म्हज्या विशयांत ताका ताच्या विशयांत म्हाका गोत नासलो विशय सो आमकां हांगा बसून कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जे ह्या कार्यक्रमांत बसून उलोवंक चिटपीट उलोवंक आमकां सुलाभ जाता म्हणल्या खातीर परवां 3 तारीख 4 तारीख ओपन जातना कशें आसत जाय म्हणल्या विशयान ती उलोवंक आनी धाकटे एक लोकांक तें आतंक पयस करूंक की आमी एकामेका उलयत म्हणल्या खातीर फादर मायकल सांतुमायराक आमी आपयला प्रिंसिपल मिलाग्रीस कॉलेज मंगळूर फादर स्वागत तुमकां आज तुम्ही नेकेत्र उजळचे कोंकणी भाशेंतले हांगासर आयल्यात स्वागत हय तुमी हॉस्पिटल जालें म्हणल्या म्हळें मागीर तुमी उरलें परत तुमी एज्युकेशन तें तुमीच सांगा जाय तुमचे PhD तें परत सुमार म्हाका चुकल्यार कश्ट म्हणलें बियान तुमीच सांगा म्हणचे हांगा सांगा म्हजो जल्म हॉस्पेट मोडबिद्री वारडो आदली फिरगज आसा थंयसर एक सुमार 300 वर्सांची थंयसर जाल्लें थंयसर म्हजें सुरविल्लें शिकप जाल्लें हॉली क्रॉस चर्च पळय मागीर थंयसरच एक इगर्जे कडेन एक इस्काल आसा पूण तरी आमच्या घरा फाटल्यान तें इस्काल आसलें ते आमचे हिंदू भाव चलयताले वय देखून थंयसर उतरचें जाल्यार आमकां न्हय उतरो जाय व्हड उतरो जाय आनी इगर्जे कडेन इस्काल येत जाल्यार सुमार व्हड उतरून मुखार ये जाय खंयचे सुलाभ घेवन देखून आमकां आमची वडिलां पळयतालीं या विद्यार्थी या भुरगो या चेडू चेडो ते वळांत उतरतना वळून वचून वचो इतले प्रायज जायचे ताका बेस्ट कॉन्सेप्ट मागीर न्हय उतरोंक या वळ उतरोंक 6 वर्सां 5 वर्सां 7 वर्सां प्राय न्हय वळ उतरच्या प्रायाचे तुमकां इस्काला घालचे करेक्ट मागीर इस्काल वसले आनी इस्कालाक वचून म्हणजे सर इस्काल आसलें थंय हाका वचल्यार व्हड काय पांच पाळ्यांनी उतरो जाय देखून पांच पाळ्यांक कांयच सांग म्हणाले कांयच देखून त्या भुरग्याक कांयच सांग मेळटा तामसर इस्काल वचोंक ना तितलो लांब जायचे तितलो लांब जायचे आनी दुसरें तिसरें कंडिशन आसलें जर तो खंय उदकांत पडल्यार उपयोग ते आतांच्या बरी कार आनी वेहिकला व्हरून घरा तावन इस्काला भुरग्यांक पायना दिवन सोडचो हय देखून गेल्यार गेलो आनी संजेर फाटी घेजे तुज्या आतां एक दीस मात एडमिशना मात आमकां पायिल्लें म्हजो बाब लोड आसा म्हाका मागीर कोण येवना देखून आमकां एडमिशन तुमकां शिरविल्लें तीन देखून आमकां एडमिशन करतना लागीं 7 वर्सां उतरतात हय म्हणजे मास्टरान म्हाका हात धरलो तदा लिगोरी मास्टर आसलो थंयसर मास्टर जावन देखून आमकां थंय धाडलें लिगोरी LJ फर्नांडीस देखून ताणें हात धरलो असो हात धर कान असो लग्न जालें हांगा ताका एडमिशनाची या भरती जावची प्राय जाल्या हांव म्हणटा LJ फर्नांडीस शिकयतना ते आसले तितले पयले तुमी शिकल्यात म्हणून हय मागीर इगर्जे कडेन सर्टिफिकेट दिवंक केले कश्ट जाला कित्याक म्हळ्यार ते इस्काल नवें जालां आनी इगर्जेत हांव भुरग्यांनी इगर्जे घेता तेजे म्हळ्यार चिंता हप्ते जाला आसलें देखून भावादा पयली इस्काला घेता वय भावादा पयली इस्काला तो व्हड वय हें दिवना सर्टिफिकेट दिवना बर्थ सर्टिफिकेट मागीर काल करचें अंदाजीक सांगलें म्हणून म्हयनो सांगलो असो देखून अंदाजे बरयलें देखून म्हज्या बर्थ सर्टिफिकेटांत म्हजी तारीख आसा 25
सॉरी इगजीच्या बर्थ सर्टिफिकेट असे 10 एप्रिल हय पूण म्हज्या सगळे इस्कलाचे डॉक्युमेंट 25 आसा आहा. देखून खाली 10 दीस व्यत्यस जाला पण रिटायरमेंटाक लाभ जालो करेक्ट तरणाटो केला म्हाका 15 दीस हय हय पत्नीन अशें हांव थंयसर म्हणजे प्रायमरी एज्युकेशन जाल्या उपरांत मागीर 7वेक 6th 7th इगर्जेस केला मागीर ताच्या उपरांत हांव बाबू राजेंद्र इस्कला गेलो BRP. हायस्कुला BRP वय मोडबिद्री ते जाल्यार आमकां हायस्कुलाक येताले हय आमी थंय तावन थोडे बडे सोलोन येताले खंय तावन पश्चिम मुगोर संख्याडे तावन थोडे बडे बस इरुवेलचे इस्कल आतां जालें हायस्कुलान आतां वय थंय तावन आमी सोलोन बिद्री आमसर गेल्ले आसा हय थोडे बटी बसां मेळटाली आनी थोडे बटी पावसांत मात्र आमकां थंयसर लागीं रावची म्हणजे बहिणीक रावची वेवस्था आसली ती वेवस्था आसली वय ताकोडे हय ताकोडे गंडलगट्टे म्हणून पळय थंय ताच्या उपरांत ताच्या उपरांत हांव म्हणजे भरती जालें ना महाविरा कॉलेजीक म्हणजे PUC हांवें सायन्स काणी गेलो थंय गेलो महाविरा गेलो वय ताच्या उपरांत एक म्हळ्यार पेंटेक लागीं पावतले तुमी वय वय BRP म्हळ्यार भायर महाविरा कॉलेजी भायरूच आसची वय चढाव जावन वेचे वेचे बारीक कश्ट आसले तो वळच्या काळार केन्ना न्हंय उतरोवचे वळ उतरोवचे आनी बरें उदक आयलें दिवंक ना हॉस्पिटल म्हळ्यार एक गांव तसो आतां मात ते रोडान जाल्यात हॉस्पिटलांत ती हें बावद बैल बावद बैल इज ए बिग वय कित्याक म्हळ्यार पोर मुसर थंय तूं वोटिंगाक घाललें वय करेक्ट आनीक थंय वचोंक वाट नासली येस करेक्ट आतां आतां रस्तो जाला आतां रस्तो हय देखून थंय मागीर हांव मागीर 1 वर्स पळोवच्या खातीर खालें करचें देखून हांवें तेच्या मदें 1 वर्स थोडे कृशी केल्या वय थोडे पडे कुंकडा बसूंक प्रयत्न केला वय न्ही ती लेयर्स ओमजूरचा दळा फादर एडविन थंयसर कुंकडा जाताले पळया म्हण घरा सांगलें एक ल्हानसो कुडको 50 कुंकडा ताच्या कडेन व्हरून आमचो कोण छापरा देखो स्थायी बसतालो पळयलें मागीर ताच्या उपरांत चिंतलें आतां कालें करचें म्हणटना मागीर अशें सेमिनारीक भरती जावंक म्हाका आपोवणें लाभलें म्हज्या विगारांत हांव तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी प्रोत्साह दिलो आनी अशें म्हजें फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी शिकोवपाक थंयच केलें तो वळूस म्हजें BA ना डायरेक्ट म्हणजे PUC जावन गेल्लो ते व्हडलो PUC जावन भरती जावंक आसलें थंयसर एक आमी सेमिनारींत काळार वय बेजिलाच्या काळार आनी थंयसर फिलॉसॉफी 3 वर्सां 1 वर्स ओरिएंटेशन 3 वर्सां फिलॉसॉफी मागीर 1 वर्स रिजन्सी ती हांवें 11वी केली ताच्या उपरांत परतून 4 वर्सां थियोलॉजी अशें 1995 इसवेंत वय वोट मेळ्ळी आनी पयलें म्हाका तो वळूच हांवें म्हजें BA एज्युकेशन केलें कित्याक म्हळ्यार सायन्स केल्यार आमकां तो वळू आर्ट्सांत ह्युमॅनिटी मात करीची आसलें करताले आनी ते मैसूर युनिवर्सिटींत हांव सांगात अग्रजे फिलॉसॉफी and BA post undergraduate UG कोर्स ताच्या उपरांत म्हाका फर्स्ट म्हणजे पोस्टींग बेळमाण काजेतोर जावन 2 वर्सां ताच्या उपरांत 2 वर्सां रुजाई काजेतोरांत काजेतोर जावन वय काजेतोर जावन आसलो 2 वर्सां ताच्या उपरांत 1 वर्स कल्याणपूर उडपी कल्याणपूर 1 वर्स हाजी काजेतोर जावन थंय म्हाका गंटलगट्टे फिरगजी विगार जावन नेमाक केल्लो हांव थंयसर 3 वर्सां आसलो आनी तो व्हड थंय तावनी 1 वर्स हांव रुजाय कॅथेड्रलाक प्राध्यापक जावन तुमी प्राध्यापक जावन आयल्यात वय वय तो व्हडलो बिस्पान म्हाका सांगलें बायजेलान एक परमिशन विचारल्याक हांव म्हाका मौन आसा शिकपा क्षेत्राक मुखार वचोंक देखून हांव म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता इकॉनॉमिक्सांत म्हणून कागद आयलें तुका परमिशन लाभलां पूण आसोर ते युनिवर्सिटी कंडिशन परत फुलफील करचे म्हणून देखून ताच्या उपरांत कसो अवकाश मेळ्ळो साहेबान तापयलें आमी पयलें केल्लें मात व्हड वय वय एज ए एसिस्टंट जाताना करनासलो मागीर थंय येताना गंटलगट्टे त्या दळा अवकाश लाभलो हांगा रुजाई कॉलेज ओपन जाता म्हणून PUC मागीर थंय म्हणजे इकॉनॉमिक्स जाल्लें आसलें देखून थंयसर म्हाका आपयलें आमी एक ब्रेक काडून घेया कोंकणी भाशेंतले लेखक ह्या कार्यक्रमाचो आमच्या मदें आसा फादर मायकल सांतमायर आतां प्रेझेंटली तो रुजाय आसा मात्र ताच्या उपरांत वादू मिलार आयला आमच्या सांगात आसा ताचो अपार अनुभव घेवन आसा मुखेल सेक्शन ताच्या त्या कोर्सा विशीं आनी बरें आमी कंडक्ट करतले हांव राव आमच्या सांगता पळया V4 न्यूज लायव्ह एक ब्रेक काडून घेता
स्वागत मगोचन कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमात आसा हांव आमच्या बद्दलचा फादर मायकल सांतमायर आता मेला ग्रेस कॉलेजीचो प्रिंसिपल आणि एक अनुभवी ॲडमिनिस्ट्रेटर मात्र नाही एक एम्पॅथी रितीन एक स्टुडंटांक जावं दी या लोकांक जावं दी चलोवचो एक मनीस या कोरोना एफेक्ट टायमाचेर ताणें केल्लें एक काम पळोवन ताका आज स्पेशली आपयला आमी कित्याक म्हळ्यार ताणें मस्त जाणांक स्टुडंटांक ऑनलायनाचेर शांतवान दिलां एट द सेम टायम मस्त जाणांक एक किट्ट ताका डोनर मेळ्ळो ताका हाच्या थ्रू किट्ट काण घेवन मस्त जाणांक गरजेवंतांक त्या पॉकेटांक खंय खंय पॉकेट्स आसात पळय थंय कम्युनिटी पॉकेट्स आसा तांकां सोदून दिल्ले आसा फादर तुमचें एज्युकेशना विशयी कंटिन्यू करा ते मागीर आमी उलया ओके एक दोन सोप सांगचे जाल्यार हांव थंय पादवा तुम्ही MBA प्रिंसिपल आसतना थंयसर म्हाका मोन येयलें रोज आयतावन तुम्ही नेक्स्ट पदवा प्रिंसिपल जावन फुल फॉर्म प्रिंसिपल जावन वय ताच्या उपरांत थंयसर आनीक म्हणजे PUC आसलें मागीर इल्लेशें म्हणजे अपग्रेड करूंक आसलें देखून हांवें MBA केलें B.Ed केलें थंयसर मार्गादेगेर जागो फर्स्ट क्लास इम्प्रूव हय ताच्या उपरांत थंयसर नवी कॉलेज जायचे म्हण एक आशा आसली थंय पदवाची कॉलेज आरंभ केल्ली आनी तें बिल्डींग बांदलें नेशें थंयसर आमी शिकपा क्षेत्राक एक विशेश गामान दिल्लें आसा तेंच हांवें तें ताच्या उपरांत रुजायक ट्रान्सफर जाता आसतना सॉरी मिलाराक ट्रान्सफर जाताना थंयसर म्हाका आनीकय अवकाश लाभलो नवे कोर्स आरंभ करच्या खातीर आनीक ह्या दिसांनी तुवें आतां सांगल्या प्रमाणे जायते समस्ये फूड करचे पडले हाच्या विशयान सांगा तुमच्या कोर्सा विशयान सांगा मिलार येताना थंयसर बी साहेबान म्हाका सांगलें पयलेंच्या थंयसर व्हडलें बिल्डींग जालां आनी जायते विद्यार्थींक आयज कालच्या युवा जणांक काम मेळचे तसले कोर्स आरंभ करचे हय B.Com आनीक जॉब ओरिएंटेड प्रमोशन्स हेर कोर्स आसात पूण असले कोर्स कित्याक आमी रेग्युलर कॉलेज आसात रेग्युलर आसात जाल्यार स्पेशल कोर्स कित्याक आरंभ करचो देखून आमी चिंतना कालें कोर्स एक हॉटेल मॅनेजमेंट कोर्स खंय करना BHM म्हणटात हय ना आमी BHS म्हणटात BSc हॉस्पिटॅलिटी सायन्स 3 years कोर्स हो तातूंत BHM म्हळ्यार 4 वर्सांचो कोर्स ताका ते आनी एक गव्हर्निंग बॉडी आसा ताका दिल्लींत ताका परमिशन हाडूंक जाय आनी हो एक तातूंत शिकपाचें क्षेत्र सेम ताचे विशय सेम आसात खाली एक वर्स चड थंयसर चड केल्यार PG जाता पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाता कितें ना 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 तांकां खाली तो एक कितें म्हणून आपल्या स्किल्ड बेस तांकां एक वर्स इंटर्नशीप आसा एक वर्स हांगासर 6 month इंटर्नशीप तांकां एक वर्स चड शिकूंक मेळटा दॅट इज ओन्ली व्यत्यास तो थोडे कडेन हांगा कोडयेलांत आसा सांगा व्हडल्या व्हडल्या हॉटेलांक तुमचे हाका इंटर्नशिपाक गेल्ले नांवां सांगा हॉटेलांची हय इंटरेस्टेड टू हियर हय ना इंटर्नशिपाक सडाव जावन बँगलोर सगळ्या स्टार हॉटेलांक बँगलोर दिल्ली प्लेसमेंट जाला तांकां हय दिल्ली चेन्नई गोवा ऑल ओवर इंडिया आणि ह्या वर्सात हांव न्हू भुरगीं थोडी मलेशियाक वचचें प्लॅन जाला थंयसर विजीट करना आयलात बरो थंयसर पळोवन जाला थोड्यांक पयलें गेले जाल्यार तुमी क्वॉरंटायन हय आमी वेळार येवन पावले आमी जानेवारी 25th गेल्ल्या 30th पाटी आयिल्ल्या थंयसरच्या युनिवर्सिटींक आमी एक MOU करूंक हय त्या वेळार हें जालां आतां थंय इल्ले प्रोसेस बंद जाला इट इज अ बिग न्यूज हय देखून आतां मुखार आमी आमचे विद्यार्थीनी एक 30 जाणांनी 15 दीस थंय वचून शिकून परतून फाटी वयता तेंचे विद्यार्थ्यांक दोज आर इंटरेस्टेड इट इज नॉट अ कंपल्सन नॉट कंपल्सरी पोर आमी 10 जाण गेल्ल्या एक हप्तो शिकून येयल्या म्हळ्यार टोटल तुमचे बॅच कितले आसता ते 30 स्टुडंट्स आसचे एक नाही तुमचे सगळे बॅच किती 90 स्टुडंट्स आसात 90 आसात आणि इंटरेस्टेड कितले जाण जायते कोणे वचता अंतू खाली हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ना B.Com वचयत BSc हॉस्पिटल वचयत F&D वचयत कोणे वचयत तांतू थंयसर थरलेले कोर्स युनिवर्सिटी आसात चड तीक हे धरचे खातीर तुमी कोण एफोर्डेबल आसा तांकां मात्र धाडटा तुमी उरल्या भुरग्यांक काही कंपल्शन नाही ना कंपल्शन ऑप्शनल म्हणल्यार पयशे करचे तांणी हय पयशे दॅट वॉट आय देखून थंय सुरू केलो कोर्स आनी तो बरो चलून आसा आतां सुमार 2.5 वर्सां आमकां 80 स्टुडंट्स आमकां एक बॅच सुरू केल्लें आतां 2 बॅचां जाल्या कित्याक म्हळ्यार भुरगे मस्त येवन आसात आनी चेडवांक ते आसा आनी ताजमहालाच्या फाटल्यान वय हर एकल्या काम मेळ्ळें वय 2 बॅचां जालीं रेमंड 2 बॅचांनी येदोळ सकाळांक कितले चेडवां भुरग्यांक एज्युकेशन दिलें चेडवां भुरग्यांक 20 जाणां आसात एका बॅचान फर्स्ट बॅचान जातली दुसऱ्या बॅचान 20 जाणां आतां 20 जाणां आसात
वय अबाउट 20% दॅट वॉट म्हळ्यार कितें म्हळ्यार चेडवां भुरग्यांक 25% चेडवां आसात दे आर बिकमिंग चेफ ऑर सम अदर तांकां फ्रंट ऑफिस म्हणटात पळय ते मॅनेजर फ्रंट ऑफिस मॅनेजमेंट तांकां 16,000 चेडवांक मेळटा फ्रंट ऑफिस ऑर आतां दुसरें मेळना म्हणना तांकां नॉलेज आसता भितर किचनात कितें जाता म्हणल्यार हांगा पासून नॉलेज आसता तांकां उलोवची रीत कम्युनिकेशन ते चड तांकां आसा देखून तांकां फ्रंट ऑफिस 16,000 दितात तशेंच मागीर हेर बँकवेट मॅनेजर या सर्विसाक घालतात ते तांचे इंट्रस्टाचेर बंदून आसा तांकां आतां कितें स्पेशलायज करता ती मागीर सांतू इंटर्नशीप करतात न्ही ते इंटर्नशिपा वेळार ती तांय एक विशय सोदून काडटात खंयचो आपणाक लागता जाता चेफ जावन घे इंटर्नशिप तांकां तें ताका ताका दिवचें गरजेचें करेक्ट पिन पॉयंट करून चक्कड करूं कादा न्ही त्या वेळार मागीर ताका स्पेसिफीक काणी येतात चड लायक जावचे चड काणी येतात फ्रंट ऑफिस न्ही जाल्यार सर्वीस न्ही जाल्यार शेफ न्ही जाल्यार रेकमेंडेशन म्हणटात न्ही जाल्यार हेर सकयल शिकोवंक कादा टुरिजम तो आसा रेग्युलर कोर्स आसा आनी ऍड ऑन कोर्स विशय ऍड ऑन कोर्स आसात ताचे उपरांत FND म्हणून आनी एक कोर्स आसा तोय भोव वापरपाचो फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स ताका मात सायन्स गरज आसा तो BSc फूड न्यूट्रिशन डायटेटिक्स डायटेटिक्स म्हळ्यार हॉस्पिटलांनी डायटिशियन आसात आतां शुगर आसल्या पेशंटांक वय ताका कशें कळ्ळें खाण गरज आसा कळ्ळें ताणें खावी कळ्ळें खावन जो म्हणून डायटिशियन ताका हॉस्पिटलांनी डायटिशियन जावन अपॉयंटमेंट जातात तशेंच तांकां फूड इन्स्पेक्टर जावन कामां मेळटात आनी तांचेंच ओन ताणें बिझनेस सुरू करिया BSc करिया रिसर्च करिया कोणा जेवणाच्यो तयार करच्यो फॅक्टरी आसात तांकां जायतो अवकाश आसा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वय फूड इंडस्ट्री आसा पळय मॅन्युफॅक्चर करचे जावन दुकरा मासाचे हे म्हणसर काले लंच म्हणसर ऑल थिंग्स क्वालिटी कंट्रोल म्हणटा ताका क्वालिटी कंट्रोल ताचे कंटेंट कशें आसा ते न्यूट्रिशन कंटेंट कितें आसा ते त्या विशयी शिकचें वय मागीर आनी तांकां काम मेळटा वय वय थंय काम मेळटा सगळे अवकाश आसा वय फूड इंडस्ट्रीत हायस्ट तातूंत आसचें मागीर आनी एक ते कोर्स आसा आमी आतां हे आराम करता ID म्हळ्यार इंटिरियर डेकोरेशन एंड डिझायनिंग हो हो इव्हेंट मॅनेजरांक ना ते वय तो आनी एक ना वो दुसरो वो इंटिरियर आमी जाणा आदल्या शब्दांनी म्हणत POP आनी प्रगल आनी हे बरोबर कार्पेंट्री म्हण सांगयत कार्पेंट्री सांगाता सगळे डेकोरेशन करचे पूरा आयले पुरे चार फर्निचर डेकोरेशन वॉल मेकिंग पेंट कलरिंग ते लायटिंग पूरा सेट कर ताका इंजिनियरिंग करची आतां वो कोर्स केल्यार जालो ताका कोणें करियेत आर्ट्स कॉमर्स सायन्स तो एपटे आराम जाता ID ताका म्हणटा इंटिरियर डिझायन ऑल डिव्हिजन तुम्ही काणी घेतात कोणें काणी घेता आर्ट्स कॉमर्स सायन्स कोणी फ्यूज जाल्यार जाली कोणें काणी आनी ताका जायतो अवकाश ताका कोणी आपण अर्ज म्हणा स्ವಂತ बिझनेस करून स्व बिझनेस करून भारी अवकाश तांकां म्हणटा कौशल्य अभिवृद्धी करचो कोर्स तसो हो कोर्स आराम जाला मागीर ताचे सांगात आमी ऍड ऑन कोर्स सुरू केल्यात भोव वापरपाचे एविएशन अँड टुरिझम एविएशन म्हळ्यार एअरपोर्ट मॅनेजमेंट टुरिझम मॅनेजमेंट ताचे उपरांत लॉजिस्टिक आनी मॅनेजमेंट सुरू केला लॉजिस्टिक म्हळ्यार आजकाल जावचे वस्तू उत्पादन पळय त्यो सप्लाय करचे पॅकर्स आनी मुव्हर्स करेक्ट पुरो आयलो सगळे आयले सायंटिफिकली कशें करचें तें तेंच उण्या जाग्यार सड्ड वस्तू कशें सप्लाय करच्यो तांचे ते सायन्स इट इज अ न्यू कोर्स यू आर स्टार्टिंग इट इज अ डिप्लोमा कोर्स ऑलरेडी आमी हॉस्पिटॅलिटी अँड टुरिझम ऑलरेडी सुरू जाला 1 वर्स जालें आतां वो तो 3 वर्साचो कोर्स फर्स्ट इयर केल्यार सर्टिफिकेट 2 वर्सां केल्यार डिप्लोमा 3 वर्सां केल्यार 3 वर्सां केल्यार हायस्ट डिप्लोमा इक्वल टू डिग्री एका वर्सा डिस्कंटिन्यू करताय बाबा तुका बरें ताका व्हॅल्यू मेळना पण करियत करूं जाता 1 वर्सांनी करताना म्हणजे ताका व्हॅल्यू उणो जाता देखून ताणें 3 वर्सां केल्यार मात ताका भारी इक्वल डिग्री तांकां एक ऑप्शन आसा म्हणून वय एडवान्स डिप्लोमा म्हळ्यार इक्वल टू अनदर डिग्री सो डबल डिग्री मेळटा आनी तातूंय ताणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करियत मुखार आनी मुखार वचचें तशें इंटरनॅशनल वय प्लेसमेंट ताका ते काम तांकां भुरग्यांनी आजकालच्या संवसारांत खाली शिकल्यार पावना खाली बुकाचें नॉलेज पावना तांकां स्किल डेव्हलपमेंट म्हणटा ताका कौशल्य नासतना मनशाक कामांत मेळनात देखून एक ना जाल्यार आनी एक आसा हांगासर बीकॉमा काम मेळना तुका थंयसर एअरपोर्ट मॅनेजमेंटा ऑर दिल्यान लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट आसा थंयसर टुरिझम आसा तुका ऍड ऑन कोर्स सर्तीक आसात ताचे उपरांत हेर फ्री कोर्स आमचे थंय आसात आमी भुरग्यांक खाली घरा बसून आजकालच्या संवसारांत सेल्फ डिपेंडन्सी उणी आसा रांदून दिल्यार मामीन दिवचें देखून भुरग्यांक आमच्या आमी कुकिंग सगळ्यांक वापरून दिलां बीकॉमा की हर एकाक भुरग्यांनी वचून एक एक्स्ट्रा कोर्स दवरला शनिवाराचे 1 घंटो तांकां कुकिंग शिकयतात कुकिंग म्हळ्यार कशें शिकयता प्रॅक्टिकलच थियरी फ्रॅक्ट ओट्टो जाता पूर आसा सगळें फर्स्ट आमी लोकल आमचे बेजीक आमचे काय म्हणटात पळय इंडियन क्युझिन आसात
5 जाणां तुमकां शिकयता ती पुरा आसा ताणें तुजें तें ताणें तुजें पुरा ते म्हळ्यार लॅब न्ही लॅबान चड तुमकां मेळना कित्याक म्हळ्यार पुरा रेडी आसता थंयसर लॅबान आसता डिस्पोजेबल यूज वय डिस्पोजेबल आनीक ते सेट तशें आसता आनी अटेंडर आसतात ना म्हणना पण ताणें तांचें चेंज करचें पडटा वय तें पुरो आसा ताच्या उपरांत ब्युटिशियन कोर्स आतां चेडवा भुरग्यांक फाल्यां सकाळीं कांय काम ना घरा मस्त वेळ आसा या डिग्री सांगता तुमच्या स्टुडंटांक मात्र हे स्टुडंट This is to your ओनली फॉर अ स्टुडंट फ्री कोर्सेस तांकां ब्युटिशियन कोर्स आसा एवरी संडे ताच्या उपरांत जर्नलिझम तुमी जाणा हितून तें शिकोवंक वय जर्नलिझम आसा ताका काही इल्लें रिपोर्ट बरोवंक फाल्यां सकाळीं त्या मुकलें आनी मुखार वचून एमसीजे करतले करियेता न्ही त्या खंय तरी काम मेळटा तुझ्या एड ऑन कशें आसा म्हणून वय वय थोड्यांक इंट्रस्ट जाल्यार मुखार वचूं जाता तशेंच थंयसर नर्सींग कोर्स वय बेजीक नर्सींग फर्स्ट एड आमकां धाकटेर येवन आनीक नर्स येवन शिकयतात त्या भुरग्यांक फर्स्ट काही सडनली काही एक घरा कालें जालें तांकां गोतूच ना काही त्या वेळार तांकां बेजीक फर्स्ट एड म्हणटा ताका तो कोर्स आसा ते कितले क्लास आसता काय ताका एक 30 आवर्स पुरा पुरा कोर्स 30 आवर्स वय 30 hours एक वर्स डिस्टेंस जातात 30 घंटे सोनवारा एक घंट्याचे पिरियड वय वय तशेंच सीए आसा बेजीक सीए बेसिक सीए म्हळ्यार अकाउंटिंग सीए बेजीक Tally शिकयता चार्टर्ड अकाउंटंट जावन ते शिकयता टॅली इंगडच आनी एक ते कंप्युटरायज्ड टॅली कोर्स आनी एक आसा ताच्या उपरांत तेणें योगा म्हण आसा मनशाक भलायकी कशी आपणावची योगा हे पुरो कोर्स आमी एक्सपिरियन्स ते हे आर्ट करचे आनी परत शिकयतात ते आर्ट करचे आनी एक आसा आर्ट आनीक काय म्हणटात पळय कल्चर तो आसा मागीर आनी कल्चरा खातीर गोमटा कोर्स म्हण आसा गोमटा मारचे तो एक आतां एवढे बंद जाला कोरोना आयले वरवीं तो मार्चान जायचे आसलो आतां एवढे पोस्टपोन जाला तो आसा आमी गोमटान दवरल्यान देखून ह्या कला आनीक कल्चर प्रमोट करच्याकय जायतो अवकाश आमी दिता आनी ह्या दिसांनी कोरोनाच्या संदर्भार जायते आमी कळून आयले आमकां आमच्या भुरग्यांच्या कुटुंबांक सान्यांक खंयसर पळय दुबळे कुली कार्मीक आसले दिसपट्टो ग्रास स्टुडंट आसा वय आसा मस्त आसा नॉट ओनली हाय बारी उणे चडाव जाले तसचे आनीक ह्या भुरग्यांचे समस्या समजतना आमचे कावन्सिलर आसा ताका अवकाश दिलो सकाळां फोन करन म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणून खंयच्या भुरग्यांक खंयसर समस्या आसात म्हणून तुमचे स्टाफ घरा बसून न्ही आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर काम करतात वय तुमची कॉलेज चलता ऑनलायन करेक्ट आमची आतां कॉलेज ऑनलायन आसा आमी 13 मार्च 13 तारखेक ऑनलायन क्लास सुरू केल्यात पहिल्यांत मार्च लॉकडाऊन जालें 23 वय ताच्या पयलीं न्ही आमकां 23 सॉरी 23 तावनूच आमी मार्चाच्या 23 तारखे तावन आमी ऑनलायन क्लास केल्यात भुरग्यांक आनी ह्या भुरग्यांक कोण पळय आमकां फिडबॅक दिता आजकालच्या समाजींत प्रत्येक तरान हे मिडल क्लास आसात पळय तांकां समूह बारीक आसतात आमचे कांय ना सुमार आमी 15 दीस प्रारंभ केले आनी जायत्यांनी आमकां हली गरज आसल्यार आमी ते घरा व्हरून तुमच्या स्टुडंटाच्या फॅमिलीक तुमी टच करता येतात पळय सुरू केलें तशें फस्ट खाली आमच्या स्टुडंट्सच्या फॅमिलीक मात म्हणून आमकां डोनर मेळ्ळो आमचो जॉन एल सामुएल तो एक आमचो हितेशी तो पयलेंच म्हणटालो फादर लॉकडावन येतलें लॉकडावन येतना कितलो लोक दुर्बळ प्रत्येक तरान कुली कार्मीक कश्टार पडटले खंय म्हणजे तुमकां मेळ्ळ्यार सोडी नाकात हांव तुमकां आदार दिता तुमी कुमो करा म्हणून सांगलें आनी अशें पयलें जालें स्टुडंट्साच्या फॅमिली सांगलें ताच्या उपरांत एक्सटेंड केलें आतां पब्लिकाक आतां आमी ब्रेक आनी कोंकणी भाशेन ह्या कार्यक्रमांत आमच्या संगात आसा फादर मायकल सांतुमार एज्युकेशन आवडटूक तांच्या भुरग्यांच्या फॅमिलीक एक संदिग्ध टायमाचेर डिजास्टर्स टायमाचेर कशें टच करियेस म्हणल्यार त्या सेक्शनाक वयच्या पयलीं एक ब्रेक काडून घेता राव आमच्या सांगता पळया बिफोर न्यूज लायव्ह एक ब्रेक स्वागत मग कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा फादर मायकल सांतुमार एक प्रिंसिपल कॉलेजीचो लॉकडावनाच्या टायमाचेर भुरग्यांक म्हळ्यार स्टुडंटांक आपल्या स्टुडंटांक कशें टच करचें म्हणलें बॅक एंडाचेर आपल्या स्टाफाक जेन्ना काम करून एक्चुली त्या स्टाफाकय आमी एक पटी ताळयो पिटचे तले विशयी करचे तांकां गरजेक पडला जाल्यार तांकां रेशन दान दिवन तांच्या घरा कम्फर्टेबिलिटी जावन ताणें एज्युकेशनाक एक पुराक काम केलो एक प्रिंसिपल फादर ताच्या खातीर तुमकां पयलें एक ताळयो पेटून अभिनंदन पाठयता कित्याक म्हळ्यार इट इज अ ग्रेट थिंकींग सांगा कशें जालें तें हाव द आयडिया केम येदोळ हांवें सांगलें न्ही आमकां लॉकडावन जाल्ल्यानच एक हप्त्या उपरांत कळून आयलें की
खंडीत जावन हे पटी लोकांक कस जातले आनी प्रत्येक तर आमी एडमिशन करता कळटा आमकां भुरगीं कसले मेळटात म्हणून आनी त्या विद्यार्थ्या कुटुंबाक जर आमी पावना जाल्यार आमी काही म्हाका दिसता पयलीं आमच्या घरा आमकां देखून अशें आमचे कावन्सिलर हर एक दिसा हे 50 जाणां फोन करूंक आसा आनी म्हाका रिपोर्ट दिवंक आसा संजेर कोणाक गरज आसा दुसरे दिसा सकाळी आमी ते फूड पॅकेट करच्यो सुरवेर सुमार 2000 रुपयांच्यो वस्तू तातूंत आसल्यो आनी त्यो पॅक करून घरा पावच्यो खंयच्या खंयच्या एरियान सांगा तुमच्या स्टुडंटाक तुमी पळयल्यात म्हणजे हांव आज तुमकां संकोशी व्हरता काही म्हणसर म्हळ्यार हांगा कोडजळांत सुत्तरांत तेल्यान सुरतकल तेल्यान एडपदाव कैकंबा बंटवोळु लोरेट्टु पರಂಗಿಪೇಟ್ निर्मार्ग ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ರಾಣಿಪುರ आणि काल पोर आमी वैगे बाजार ते अदर पॉकेट वैगे बाजारान दिल्या ते दुसरे पयले मागीर हे स्टुडंट न्ही आता आमी मागे दिले स्टुडंट न्ही लोकल सुरू स्टार्ट केले सुरवेर स्टुडंट सुरू केले मागीर पोर आता राणीपुरा 50-50 आणि 2 पॅकेट ते लोकांक वय मागीर ते पेरवाय गेले काल सुमार 15 पॅकेट व्हरून पेरवाय तेंच्या लोकांक हिंदवांक मुस्लिमांक क्रिस्तांव सगळ्यांक गरज आसा म्हणून थंयसर व्हरून गेल्या पेरवाय म्हळ्यार विटला पेरवाय न्हय पण एक काल की म्हळ्यार ह्या लॉकडावनाच्या टायमाचेर उरले पुरा घरांतल्यान भायर येवंक आनी इन्फेक्शन म्हणटात तुम्ही ते म्हळ्यार एक सी एज ए रिलिजियस पर्सन हाऊ यू आर ए रेप्लिका ऑफ ए जीजस म्हणलें म्हळ्यार हाऊ इवँजलायझेशन कम्स ट्रू म्हणच्याक हे एक उदाहरण म्हणल्या विशयांत हांवें म्हजी आलोचना करची इट मे बी इन्स्पिरेशन जेजू क्रिस्त खंय गेल्लो वय वय हांवें चिंतलें तेंच घरा भितर बसो इतलो वेळ आसा अर्दो दीस ऑनलायन हांव काम करता विद्यार्थींक ते शिक्षकांक सांगता आनी तो वावर करता ते मॉडेल करूंक सद्दां आमी व्हेरिफिकेशन करूंक असं करता पूण एक अर्दो दीस हो वावर केल्या कसो म्हण कळटा हांवें अप्लाय केलें म्हाका पास मेळ्ळो आनी पास केल्लो सो पास मेळ्ळो काय सेवा करूं आनी थंय म्हाका जॉन हेराल्ड सामुएल आमचो एक हितेशी डोनर मेळ्ळो तो म्हणालो दुबळ्यांक फादर ताका कोता तो म्हणटालो हांव बूक म्हण कितें जाणा देखून ही बूक हेरांक बघूंक दिवन वचो तूं कळल्यार बुके समोर येता ताका दिया हांव तुमकां आदार दिता म्हण एकल्यानच सुमार 3 लाख रुपये ताणेंच दिवन ताका एक ताळयो ह्या प्रोग्रामात ताका पुरा देव बरें करून दी आनी की ताका दान दिवंक न्ही ताच्या कुटुंबाक देव ताका राखो न्ही म्हण आमी आशेया तो एक आमचो ओल्ड स्टुडंट पद्दवासो ताच्या उपरांत तो म्हजो मित्र आसलो कॅरीड फॉरवर्ड टू यू ताणें ताचें बरें मन जाता देखून दुबळ्यांक सोडनाकात म्हण कोण बुकेंत आसा तांकां आदार दिया आज न्ही फाल्यां देखून आनी मुखारी जर तर कोणी आसा जाल्यार असले रियल नीडी वय आमी फायंड आउट करता मात्र सीधा व्हरून दिना कोणाक गरज आसा तांच्या घरा व्हरून आमी फावीत स्टेट बँका कडेन वणशे तेल्याक हांवें रेकमेंड केल्ल्या की दिले पोर आनी एका अय्यप्पा गेल्ल्या की दिले कित्याक म्हळ्यार हांवें जस्ट सांगलें मात्र तांतले एकल्याक फ्लॅटांत आसले एकल्याक कोणाक विचारूंक जायनातले की हांवें व्हरून दिलें आनी हो वावर हांव मात न्ही म्हणजे स्टाफ सांगता आमचे लेक्चरर्स रिफर करतात सांगतात आमचे येतात आमचे काय म्हणटात पळय NSS YRC हे परा सांगता म्हणून ते बरं वय ते मागीर यूथ रेड क्रॉस ते सांगता येवन तशेंच आमचे आउटरीच म्हणून प्रोग्राम म्हणून आसा ती येवन सांगता येवन प्लॅन करतात आनी येदोळ अशें सुमार 300 कुटुंबांक आमी येदोळ स्कुमो केला विद्यार्थींक 100 200 अदर देन स्टुडंट्स ते 12 जाणांक तुमी कुर्ल्यो धरतल्यांक दिल्ले इट इज अ ग्रेट वर्क कित्याक म्हळ्यार तांची परिस्थिती बारी पाड पळोवन आयलें गे आमी आज खाली ह्या समाजीन जे येता थंयसर तांकां समा निताळ्याक टॉयलेट नात थंयसर राव घर ना जाल्यार ते रावतात जी येतात म्हळ्यार एक समजूंक कसो जाता आमचे काले ओपन डेफिकेशन मुक्त जागो बट स्टील ते आसात आनी टॉयलेट नातले आमी पास जाताना कोण देगेन टॉयलेटा बसले आमी ते पळोवन गेले सिच्युएशन आसा म्हण कळ्ळें नाजाल्यार कळना म्हाका मस्तोन ते पळय आमी ते एक स्टेटस घाल्लो ते पळोवन मस्तोन असले जागे कोड्यारांत आसात की म्हळ्यार सावार विचारलें सुमार 500 जाणांनी म्हज्या फेसबुकार पळोवन फादर मायकलाक थँक्स म्हणून सुमार 500 जाणां कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी म्हाका गोत्ताले न्ही फादर मायकलाची वळख घाल्ली करेक्ट म्हणून आदरांनी अरे एक अशें करूंक जाता की कोरोनाच्या ह्या लॉकडावनांत
तुम्ही थंय वचूं आता की तुमच्या दोगांय पास आलं अशें म्हणजे डिस्कस केल्लें दॅट वॉज ए ग्रेट वर्क आमी आमचे प्रिकॉशन खाण घेवचे तशें म्हणून आमी घरा वसर वचना दिवचे वस्त दिवची फाटी येवचे उलोवंक आनी पुरो ना आणि आमी मास्क गीच पुरो घालता सोशल डिस्टन्स करता कोण आपणो वचोंक ना आनी आमी कॅरियर जावन वचो तशें म्हणून आमी घरा बसून रावचे आमचें प्रोफेशन न्हय न्ही वय करेक्ट देखून दॅट इज देखून तुका इथे बरें करून तुवें रेफर केल्या थोड्या गरजेवंत आनी अशें म्हाका हांव सांगता कोणी गरजेवंत आसल्यार म्हाका रेफर करा आनी की आमचो दानी खंडी जावन ताणें म्हळां आनी जायतो थान दोळी आमी दिला अशें मात न्ही आमचो लेस्ले रेगो ताच्या मुखार सुमार 200-300 किलो पाद्र्याप ताका केदाळ तुमचो संचालक केदाळे येल्या कामा केदाळे सपोर्ट वय थंय आमच्या मिलार तावन इगर्जे तावनी जायतो इगर्जे तावनी हेरांक जायतो आदार दोन हे सपरेट हे इस्कलाच्या अंतर येता ना कित्याक म्हळ्यार आमकां इस्कला की एकल्यान दानी दिला देखून इस्कला तावनी वचोन दी म्हणून उद्देश इस्कलाच्या नांवार ताणें सांगला तुमी दिया सगळ्यांक म्हणून मागीर मागीर कशें सांगा तुमच्या भुरग्यांक तुमी कशें मोटिवेट करतात आतां ह्या काळार हांवें सांगलें मार्च 23 तारखेतावनूच आमी ऑनलायन क्लासी सुरू केल्यो आनी हो ऑनलायन आमच्या वेबसायटा मुखांतर आनी झूम ॲप्स आराम करन व्हॉट्सअपा मुखांतर निरंतर क्लासी सकाळी 10 तावन सांजे 5 वरां जावन आसात इन रोटेशन देखून भुरग्यांक ऑक्युपाय करून दवरचें आनी संबंद दवरचो आनी हर एका दिसा हांव एका थोड्या भुरग्यांक कॉल करता आनी फायन कशें आहात घरा पेरंट्सांक कशें आहात विचारन तांचो संबंद दवरचो प्रयत्न केला देखून आमची भुरगीं सुमार 700 भुरगीं सिनियर कॉलेजी तुमी करतात वय डिग्री कॉलेज मात्र डिग्री कॉलेज मात्र वय हांवें BCom हॉटेल मॅनेजमेंट FND आनी एक कोण पडटा सगळ्यांक आमी एकामेका कॉन्टॅक्ट दवरून आसा देखून आमचे भुरगे आमी क्लास दिल्यार बघता कित्याक एवरीडे तांची तोंडां पळयता आमी झूमार दिसतात ऑनलायन म्हळ्यार व्हिडिओ कॉल वय व्हिडिओ सराव जावन गुगल क्लास न्ही जाल्यार झूम डेंजर म्हणटात पण जाल्यार क्लास करचे म्हाका दिसता तुका आमी डेटा शेअर करता पार्ट करची नॉलेज नॉलेज मा शेअर करचे दुसऱ्या कांय शेअर करना थंयसर तातूंत कांय व्हडलें ना आमी नॉलेज शेअर करता भुरग्यांक खुशी आसत कित्याक मागीर तांकां मोबायल यूज करूंक सोडटात तुमी कॉलची तुमी सोडनात वय देखून आजकाल म्हणटात हे जोड मुसर मोबायल ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಮೇಡ ಆತ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक भारी खुशी आसा वय ना ते इंटरॅक्शन जावन आसा पूण 90% भुरगे मात्र ऑनलायन आसात आनी की 10% नात म्हणलें सांगून कशें सगळ्यांक ते अवकाश ना सगळ्यांक इंटरनेट मेळना थोड्यांक मोबायल तरी नात कॉम्प्युटर ना आमकां भुरगे सगळ्या प्रत्येक तरान हांगा चिकमंगळूर त्या सायडीन तांकां नेटवर्क ना थंयसर इवन आमच्या घराडे ताणें बारी वीक इंटरनेट ते समस्या आसात पण आतां युनिवर्सिटीन परतून रिशेड्यूल केला आनी कॉलेज आराम जाता केदळा म्हण आमकां आमच्या युनिवर्सिटीन आमकां दिवंक आसा थोडे फावटी म्हणटात जुलय एंडाक या थोडे म्हणटात ऑगस्टान सुरू जाता म्हणून अशें बरो आसा ते आमच्या भुरग्यांक आमी कॉन्टॅक्ट दवरचें न्ही कशें करतात मोटिवेट कशें करतात मोटिवेट तेंच म्हण हर एकल्या पयले मेसेज धाडले हर एका पेरंट्सांक सांगला हळेले दिसा हळेले क्लासी आसात भुरग्यांक रावूं जाय म्हणून दुसरें तांकां आमी टिचरां हर एका ग्रुप केल्यात हर एका क्लासीक एक ग्रुप केला व्हॉट्सॲप ग्रुप तांकां पयले मेसेज धाडले आज इतल्या घंट्याक क्लास आसा तुमी येया म्हणून आनी मेसेज पयलींच पावता ताच्या उपरांत ते रावतात तशेंच टिचरां मागीर येना फोन करतात तांकां ताच्या उपरांत अशें कॉर्डिनेशन जावन आसा की पेरंट्सां एक जाणात भुरग्यांक एक वत आसा आनी अशें ते ऑनलायन क्लासी वचून आसात हांवें सांगलें ह्या वरवीं त्या भुरग्यांक एक फळे संबंद दवरूंक आनी तांची समस्या कळोवंक आमकां अवकाश जालो वय थोड्या फावटी मिडल क्लास तांकां सांगूंक बारीक आसता आमचे कावन्सिलर फोन करन तुमकां गरज लो सांगतात खंय म्हळ्यार आसा तांकां पुरा पूण कांय अवकाश ना कित्याक म्हळ्यार सोर्सच बंद जाला येवचो थोड्या वेळार ते न्ही जावन मिडल क्लास फॅमिलीज एफेक्ट जाल्ले आमकां भोव पडून आयला तुमी म्हळ्यार मिडल क्लासीक टच करूंक साध्य जालें हें जालें पळय कॉल पर्सनल कॉल करतना पर्सनल कॉल्स पर्सनल कॉल करतना ते मागीर टिचरांक आनी तांचे कडेन लेक्चराक ते सांगतात नॉर्मली तांकां आमी सबाशी पडायचे कित्याक म्हळ्यार टिचर हर एकल्या की सांगला तुमी कॉन्टॅक्ट करी जाय म्हाका सांगा जाय आनी आमी खाली म्हणून करया तांकां प्रत्येक तरान देव बरें करप विद्यार्थींक रेफर केल्ल्या तशेंच कावन्सिलरांक कंटिन्युअस फोन ताका दिसा 50 फोन करूंक आसा वय आमी एक ब्रेक काडून घेया कोंकणी भाशेंतल्यान हे कार्यक्रम आसा आमच्या मध्ये आतां फादर मायकल सांगता म्हळ्यार एज्युकेशन मात न्हय प्रिंसिपल मात न्हय तें सांगता ह्या लॉकडावन टायमाचेर कशें भुरग्यांक टच करियेत आनी त्या वरवीं तांच्या घरची समस्या निजायकी अर्थगणकाण्यो तांचे सांगता कशें इंटरॅक्शनान उरयेत आनीक एज्युकेशन म्हळ्यार खाली पार्टींग नॉलेज इन कॉलेज न्हय इट इज ए नॉलेज ऑफ सर्वींग द फॅमिली ऑल्सो म्हणून कशें ताणें दाखयलें म्हणून आमी आसा बट आनी एक सेक्शनांत आमी मुखल्या येता ताचे पयलीं राव आमचें सांगता पळया बिफोर न्यूज लायव्ह पळया कोंकणी भाशेंतले केतरा एक ब्रेक काडली
नखेत्र ह्या कार्यक्रमां आसा हांव सांगूंक शेतां आमचे हे प्रोग्राम पयले 7 तावन 8 वरां आमसर येताले आतां 6:30 तावन 7:30 वरां आमसर आनी हर एक आयतारा रिपीट जाता ते तुमी उडास दवरचे आमचो टायम चेंज जाल्लो टायम तुमी उडास दवरचो पयलीं आमी 7 तावन 8 वरां आमसर हे लायव्ह प्रोग्राम करताले आतां हर एक ब्रेस्तार आमी 6:30 तावन 7:30 म्हणसर हे प्रोग्राम लायव्ह आसा करता आनी कोणी तुमच्या मदें कोंकणी भाशेंतले नखेत्र जावंका जाय तर तुमचे खंयचेय अचिवमेंट तुमी तुमच्या लायफांत केल्लें साधन काडून घेवन आमकां हें सांगलें जाल्यार आमी विंगड रितीर तुमकां हांगासर आपणान तुमच्या गरजेक आमी एक लोकांक तुमचें साधन सांगचें काम करता एट द सेम टायम तुमकां एक खंयच्याय एका रितीचेर दाक्षिणायेंत पडटा जाल्यार कशें करचें हें म्हणून जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा आमी तें कशें करचें म्हणून डिस्कस करया आनी तुमकां हांगा हाडूंक आनी तुमच्या कोंकणीच्या 42 डायलेक्टांनी 40 2 डायलेक्ट विंगड रितीन कोंकणी उलयतले हर एकल्यांक हो कोंकणी भाशेंतले नखेत्र कार्यक्रम V4 लायव्हांत लक्ष्मण कुंदर हाच्या मालकपणान आसच्या ह्या संस्थेंत जावन आमी प्रसार करूंक येताळे तयार आसा तुमी आमकां संपर्क केले जाल्यार हर एक ब्रेस्तार हे प्रोग्राम जाता तुमी आमकां पयले संपर्क केले जाल्यार हांगा येवंक आमकां आसक्त आसा आमचें असलें टॅलंट हें आमचें साधन लोकांक सांगूंक आसा म्हूण सांगल्यार जाल्यार तुमी येवचें आनी हांव रेमंड देखून कोडे तुमकां केदाळाय हांगासर होस्ट करूंक तयार आसता तर मायकल सांगा तुमी सांगा तुमच्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाच्या सांगा अदर सायड आनी कितें करूंक तुमी आशेतात सांगा सी बोजा या शिक्षण लास्ट क्षेत्रांत सेक्शन वय शिक्षण क्षेत्रांत म्हाका एक आशा आसा आमच्या विद्यार्थ्यांनी शिकोवन 3 वर्सां जाल्या उपरांत आतां कालें करचें 4 मार्काडे मदेंत रावन नानावंची वय ते सवाल येवन वचो हाच्या बदलाक ताणी शिकोवन जाताना तांच्या हातान कालें म्हण एक कौशल्य या स्किल आसा जंय आनी अशें ताणें मुखार वचो जाय म्हणल्यार म्हाका आशा आसा देखून ह्या खातीर खंयच्याच विद्यार्थ्यांनी कालें म्हणल्यार तांकां तांची आर्थीक परिस्थिती बरी ना या जावं पुरो तांकां हेर समस्या आसात तोल्यान घरा व्हरून नजो ताणें शिकत जाय कोण आयल्यारय कितले उणे मार्क पडोवन दी मिलार कॉलेजींत हांवें येदो म्हणसर खंयच्याच विद्यार्थीक प्रत्येक तरान कोण पळय योग्य आसा आनी ताका एक मोन आसा ताका एक दृढता आसा हांव शिकता म्हणून तोल्यांक 35 मार्क्स आसूं दी तांकां आमी खाण गेला आनी खाण येता आमी कित्याक म्हळ्यार कौशल्य आसून ताका मोन आसा जाय तसले कोर्साक खंडीत जावन ताका अवकाश आसा आनी असले कोर्स आमचे मदें आसात दुसरें थंयसर थोड्यांक ताका फीज चड आसात खंडीत हे फीज कशें भरचे अशें आसतना तांकां जायते अवकाश स्कॉलरशिप्स आसात मायनॉरिटी विद्यार्थींक गव्हर्मेंट जायतो प्रोत्साहन दिता आनी तशेंच हेरांक हेर स्कॉलरशीप आसात बँक रेडी आसात वय आनीक आमच्याच कॉलेजीचे जायते स्कॉलरशीप आमी फ्रीशीप चेडवां भुरग्यांक स्कॉलरशीप आसात तशेंच वय मार्क 90% एबाव काडल्यार 10,000 आनी 85% एबाव काडल्यार 5,000 तांकां हर एक वर्सां मेळटात आनी सांगातच आमकां स्पेशल स्कॉलरशीप आसात लॉरेन्स लोबो डॉक्टर लॉरेन्स लोबोची 5 लाखाचे ओल्ड स्टुडंट्स इगर्जीत अशे सुमार वर्साक एक 10 लाखांचे स्कॉलरशीप आमी दिता आनीक तांकां भुरग्यांक थोडे पडे घरा जेवंक आसतना थोडे दनपारांची बुती हाडूंक जायना बसार वेतात थोड्यांक दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा देखून सकाळीं चड पयसतान बाईसर नेवचे वय तांकां सकाळीं बुती तयार आसना आनी बस्तर रातचे आसतना काडूंक जायना बुती आनी आनी पाप व्हड भुरगे सिनियर ते हाडनात बारी चेडू आणतात चरके लज येतात पयशे नातले तसल्यांक म्हाका कळ्ळें थोडे दनपारांचे उपवास आसतात म्हणून देखून आमी तांकां दनपारां जेवणाची वेवस्था केल्या सुमार 100 भुरग्यांक आमी जेवणाची वेवस्था आसा तांतूं सुमार एक 25 जाणांक फ्री धर्मार्थ पळोवन धर्मार्थ मागीर कोणात पळय हेर एप्लाय करतात तांकां आमच्या डोनरा मुखांतर तांकां 10 रुपयांक 30 रुपया जेवण जाल्यार 10 रुपया आमी तांकां दिवंक 20 रुपया कॉलेज दिता भरती करची वेवस्था आसा म्हळ्यार 10 रुपया तांणी पेमेंट कर सोडल्यार वय तांणी पे करून थंय उरला आमी म्हयन्याक पे करत रावता कॅन्टीन आमच्या कॅन्टीनान वय वय कॅन्टीन आसा भितर कॅन्टीन आसा तातूंत जेवल्या जालें कित्याक म्हळ्यार आमी भायर वचून तांकां जेवण दिवंक गेल्यार जावचें ना कित्याक म्हळ्यार तुमच्या भितर कॅन्टीन आसा वय वय कॅन्टीन आसा एकोमोडेड वय सगळे कॅम्पसाचे एडमिनिस्ट्रेटर वय आमच्या देखून हांव आमच्या मिलार विद्यासंस्थेचो कॅम्पस डिरेक्टर म्हणून म्हाका अपॉयंट केल्लो आसा देखून थंयसर आमकां CBSE आसा CBSE स्काल 1 to 10th मुसोर ते सेंट्रल बोर्डाच्या अधिकार आसा आनी
ताच्या उपरांत हाय स्कूल आसा आमचें एडेड मिलाग्रेस हाय स्कूल हाजे हांव एडेड आसा थंयसर इंग्लीश मिडियम आसा कन्नड मिडियम दोनी आसा को एज्युकेशन आसा हय को एज्युकेशन सगळं आतां संस्थेन को एज्युकेशन तशें PUC आसा PUCंत कॉमर्स ते एडेड ते एडेड हय तांचो पार्शियल एडेड म्हळ्यार कॉमर्स एडेड हेर कोर्स अनएडेड आसात देखून थंयसरी बरें शिकपाचो अवकाश आसा आनी अशें आमकां न्हय खाली कोडयाळ टावन सुमार सगळ्या इंडियेंतल्यान भुरगीं आतां सुरू जाल्यात प्रत्येक हॉस्टेल फेसिलिटी देखूनच आमचे कडेन सुमार 2 हॉस्टेल आसात चेडवांक एक चेडक्यांक एक 60 जाण भुरग्यांक 120 भुरगे तांचो आतां येदोळस आसात हॉस्टेलांत आसात आनी अवकाश आसा हय आनी अवकाश आसा कित्याक म्हळ्यार आमचें थंयसर आनी एक हॉस्टेल करची वेवस्था आसा मुखार कित्याक म्हळ्यार आमकां मस्त एडमिशनां हे बडी येवच्या येदोळ तूं ऑनलायन आसा कित्याक हे सगळें आतां प्रोसेस बंद जाला ट्रॅव्हल बंद जाला हय बंद जाला कम्युनिकेशन बंद जालें देखून फोनार आसात थोडे थोडे ऑनलायन डिस्कशन करता आसात येवंक फोन आसले फोन करून सांगतात गल्फांत थोडे गल्फातावन येयल्ले आसात येदोळ 2-3 एडमिशन गल्फातावन तांकांय म्हणजे तांचे एग्जाम जावन आनी प्रॉब्लेम ते मिलाग्रेस म्हणून जाला न्हय म्हळ्यार ताच्या खातीर न्ही पूण आमी कितें म्हण केलें म्हणटात पळय क्वॉलिटी म्हणटा ताका ती क्वॉलिटी दवरल्यार आनी कितें आमी सांगता तें केल्यार मात्र सांगा तुमचो लास्ट मॅसेज कितें सांगा आमी वायंड अप करच्या अंदाजेर वय शिकप न्ही खाली पयशे आसल्यांक या कोणा पळय गरजे खातीर या मर्जे खातीर न्ही तें गरजे खातीर जाय शिकप म्हळ्यार शिकूंक वयतना तांकां फाल्यां सकाळी कितें आपणें करी जाय आनी हर एकल्याक एक आमी शिकले स्वार्थक जाय ताका फाल्यां सकाळी काम मेळचें या ताच्या स्वंत उद्योग करची एक शक्ती आसा जाय हें जावन आसा म्हजो उद्देश आनी सांगात आस ह्या समाजीन कोण पळय फाटीं उरला तांणी म्हजे कडेन साधना म्हाका शिकोवंक जायना या म्हजे कडेन आर्थीक परिस्थिती बरी ना म्हण सांगून फाटीं रावचें मुखार येय जाय आनी हर एकल्यानी शिकत जाय म्हणलो उद्देश आसा म्हजो जर तर डिग्री करूंक जायना जाल्यार या पोस्ट ग्रॅज्युएट करूंक जाल्यार बेजीक एज्युकेशन खंडीत करीत जायतील हे जायते स्कील बेज कोर्स आसात न्ही जर डिप्लोमा आसा या IIT आसा ITA आसा हल्या कोर्सांनी कोर्स करून तांणी तांच्या जिवनाची बदलती करियत म्हणून संदेश म्हजो आसा आनी ह्या वेळा अवकाश दिल्या प्रत्येक तरान V4 मिडियाक आनी तुमकां प्रत्येक तरान रेमंड मित्राक देव बरें करूं आनीक अशें आमचे मिसां मुखार वचूं तुमचो सहकार म्हाका लाभला म्हज्या शिक्षकांनी हितैशिनी म्हज्या मॅनेजमेंट सांगता विद्यार्थ्यांनी खूब बरो प्रोत्साह दिला आनी ते बरो पूरक तरान आमकां प्रोत्साह दितात असले एड ऑन कोर्स फ्री आसात आमचे लागीं आनी तशेंच बरे बरे कोर्स आसात देखून सकयल कोणा मन आसल्यार स्वागत संपर्क करी फादर मायकल सांगता भायर तुमी आमचे सांगता आयल्यात आज एज्युकेशन म्हळ्यार नॉट ओन्ली द क्लासरूम एज्युकेशन अशें एज्युकेशन दिवंक जाता म्हणलें एक ओपन ग्रावंड रेडी करून तुमी हांगासर एज्युकेशना विशयी उलयल्यात तुमी केल्ल्या सर प्रयत्नाक तुमी आमी येदोळ म्हळें इवँजलायझेशन इज इन मेनी वेज दीस इज वन ऑफ द वे म्हणल्यार बरी हर एकल्याक इन्स्पिरेशन जावं दी आनी तुमी केल्ल्या ह्या कामाक तो देव तुमकां सर आशिर्वादांनी बरो दी आनी तुमचें मुखलें जिवीत सर भलायकी बरीत आनीक सर प्रॉस्परिटीच्या सांगता जावं दी आनी व्हडलो प्रिंसिपल तुमचे चान्स जावं दी म्हण अशें तुमकां देव बरें म्हणटा आनी आमचे कोंकणी ताळयो दोन पेटयता देव बरें कोंकणी भाशेंतली कार्यक्रम कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमाक आसा मोगाचें आयचे एपिसोड आमच्या सांगता फादर मायकल सांगता भायर आसलो तुमी आमच्या सांगता येया आनी हे कार्यक्रम आसा करूंक तुमी ह्या TV मुखार बसून पळयतले आमकां देव जावन आसात तुमी हे कार्यक्रम पळयल्ल्यान आमकां हाका TRP हाडूंक जाता आनी जाय जाल्ल्या असल्या एचिवरांक आनी निजायकी इन्स्पायर करच्यांक हाडून हांगासर बसूंक जाता तुमकां देव बरें म्हणटना सर विक्षकांक तुमी परत येवच्या प्रेस्तार परत मेळया देव बरें करूं नमस्कार स्टे सेफ आनीक घरा भितर रावा मास्क यूज करा आनीक ह्या कोरोना तावनी तुमकां तुमी राखून व्हरा देव बरें करूं